मोत्याशी जडली गे मायेच्या गर्भान मायेच्या गर्भान बियोशो किल्लाले गे मायेच्या अंगार गे मायेच्या अंगार कुड्डुकशी किल्लाली गे मायेच्या अंगार गे मायेच्या अंगार ताळकिळोसो किल्लालो गे मायेच्या अंगार काय मायेच्या अंगार मोत्याशी झडली काय मायेच्या गर्भान काय मायेच्या गर्भान आळूशे किल्लाले काय मायेच्या गर्भान काय माये गर्भान हो ताळकिळो बाई हांगा खूब आसा म्हणून तो हांव तरणसो घेता शिनपाक बी बरो सामको नाजाल्यार शिनताना त्रास जाता न्हू मातशें बडयो बडयो कशें लागता म्हणून तरणो काडलो का बरो टेस्टी लागता कातरूंकूय बरी शिनता भाजी मागीर हो ताळकिळो हो पळय हो तरणो आसा न्हू सगळो मोडलो असो काडपाचो तो आनी केन्ना केन्ना असो ही तरणीत पानां काडूं येता तुमच्यान खूब आसा जाल्यार हो हांगा आतां खूब आसा न्हू म्हणून आमी आपलो बारीक तरणे पान आसा तेच घेता पूण एक्चुअल तो असो आसता की हांगासून असो मोडा बसता असो हो पळय असो ही पळय ही कुड्डू भाजी ही अशी पानां आसता कुड्डू भाजयेची पळय ही सगळी कुड्डू भाजी ती व्हडली जायना इतल्यान ती मागीर चवथी कडेन व्हडली जातली आतां सद्या ती अशीच आसतली ती तरणी आसा पळय अशी येता कट केली काय पळय ही कुड्डू भाजी येता आयच्या एपिसोडान आमी ही कुड्डू आनी ताळखिळ्याची भाजी करपाची आसा म्हणून हांगा काडपाक येयला पळय नमस्कार प्रुडंट मिडियाच्या पंचपक्वान्न हे कार्यक्रमान आयज हांव बबिता गांवस तुमकां येवकार दिता आयज ह्या निसर्गाच्या सान्निध्यान आनी आतां हे पावसाचे दीस असल्या कारणान आमकां निसर्गान ज्यो भाजयो दिल्यात फुकट भाजयो म्हणूं येता तेका ते खूब आरोग्यदायी अशे भाजयो आसात आनी आयज अशेच ह्यो 2 भाजयो हांव तुमकां करून आयज दाखयतले आनी एक तांदळाची भाकरी करून दाखयतली तर ते भाजयो खंयचे तर भाजयो ताळखिळो कुड्डूक भाजी जी सगळ्यांक खबर आसा तीच आयज कुड्डूक आनी ताळखिळो मेळून एक भाजी आनी आळू ते सगळे जण आमचे गोंयकार खाता अशें हे आळू हांव ती दुसरी डीश भाजी करतले आयज हांव तुमकां पयली भाजी करून दाखयतली ती ताळकिळ्याची आनी कुड्डुकेची ही कुड्डुकेची भाजी आनी ताळकिळ्याची भाजी आमच्या गोंयभर लोकांक आवडटा म्हणूं येता आयज ती खंय तरी कमी प्रमाणान आमकां आढळून येता आयज म्हाजें घर जंगलाच्या कुशीक आसा आनी म्हाज्या शेजाराकूच ती भाजी येता म्हणून आयज ती हांव मोठ्या प्रमाणान खावं शकता किंवा दर एक 8 दिसांनी तरी तिचो आस्वाद घेवंक शकता अशें खुबश्या जाणांक ती आयज उपलब्ध जायना त्या खातीर ते खायना केन्ना केन्ना बाजारान मेळटा ती कशी आसता केन्ना केन्ना जून आसता ती तरी सुद्दां थोडे जे लोक आसा ज्या लोकांनी पयलीं पासून ती भाजी खाल्ल्या ती भाजी ते खातात आवडीन खातात आनी अशीच ही डीश आयज हांव तुमच्या मुखार घेवन येयला आनी ती आतां डीश आमी करपाक घेवया तर आयज ह्या भाजयेक लागपी साहित्य सांगता तर पयल्यान पयली म्हणजे ही भाजी बऱ्यापैकी हांवें चिरून घेतलेली आसा ताळखिळ्याची आनी कुड्डुकेची दोनूय भाजयो वांगडाच हांवें हांगा चिरून घेतल्यात तर आतां तेका लागणारे साहित्य कितें तर बारीक चिरलेलो कांदो जाय पडटा सेकंडरी हेका हिरवी मिरची जाय पडटा चवीनुसार आमी मीठ घालूं शकता तेका मीठ जाय पडटा आमच्या गोंयकारांक सय जायच म्हणून तेका भरपूरशी सय लागता आनी सय घातल्या कारणान ती भाजी आनी टेस्टी जाता आनी त्या भाजयेक आमी चणे घातल्यार आनी ते भाजयेची टेस्ट आसा ती वाडटा म्हणून आयज हांवें हांगा चणे घेतल्या तर आतां कृती करया तर कितें करपाचें गॅस मंद आचेर दवरपाचो आनी आतां ही भाजी पयली घालपाची कारण हेका आमी फोडणी बिडणी काय दिवपाची ना कारण फोडणी दिवप ही आमच्या गोंयकारांची व्हडलीशी खासियत ना ती आणि ह्या भाजयेक तुम्ही फोडणी दिवू शकता गरज पडल्यार तशेंच आता हितून
कांदो घालया. कांदो हे भाजयेक जाय. कांदो घातल्या उपरांत ही भाजयेची चव आसा ती वाडटा. आता हरवी मिरची घालया. हांवें हांगा भरपूर कातरून दवरल्या पूण तितली हांव घालचें ना कारण सगळ्यांक मिरची आवडना. आता इल्लेशें भितर उदक घालपाचें. चड घालप ना कारण पानांक उदक आसता आनी उदक सुट्टा तें हळू हळू. आता पोनां मातशी लागोंक जायना म्हणून इल्लें उदक घालचें पडटा. आता हिका मंद आंचेचेर आमी बरी शिजपाक दिवया. मातशी शिजोवन पोनां बसली म्हणटकूच तेतून चणे घालपाचे. आता भाजयेक उदक सुटला तें पळया उदक सुटला कशें तें. अशें हे भाजयेक उदक सुट्टा म्हणून उदक मातशें कमीच घालचें आसता. केन्ना केन्ना हांव तर उदकच घालिना हांव. म्हणजे ती आमची एक ओल्ड पद्दत आसा आमच्या आईची बी. ती कितें करताली तर भाजी चुलीर तेन्ना चुलीरूच ती चुलीर दवरताली आनी वयर एक प्लेट दवरताली आनी ते प्लेटीचे वयर उदक घालताली. भाजयेन केन्ना उदक घालिनासली. ती म्हणटाली कितें भाजयेन उदक घातलें काय तेजें सत्व खंय तरी मातशें कमी जाता. पूण प्रत्येकाचो आपलो आपलो विचार. तर आता ही भाजी मातशी शिजपाक स्टार्ट जाल्या. अजून मातसो टायम वयतलो. मीठ पयलींच घालिना कारण भाजयेचो अदमास तितलो येना. भाजी जेन्ना शिजतली मातशी कमी जाली काय आमकां कळटा न्हू की हेतून आतां अमकेंच मीठ घालूंक जाय. एकदां एकदां खार जाता म्हणून चडशे फावटी हांव तें अवॉयड करता. आतां भाजयेन आमी चणे घालया. मातशे चणे ते चड उकडले. पूण आमचे हे जी भाजी आसा पळया ते भाजयेची एक वैशिश्ट आसता. ती हितून कितेंय तुमी घाला पूण ते आपली जी चव आसा ती सोडिना. मूळ चव आसा न्हू ती जो जाका चवीचो खूब अभ्यास आसा चवी बद्दल खूब कळटा तो इजिली फायंड आवट करूं शकता की ह्या हितून कितें कितें घातलां. अशी ही भाजी म्हणजे आमी कोणें म्हणटा न्हू की मनीस आसता एकाद्रो मनीस आसता तो न्हू आपलें जें अस्तित्व आसा तें दुसऱ्या मेरेन पावयतात. तशी ही भाजी आसा. आतां एक चमचो आनी इल्लेशें घालता. चड घालिना खार जायत. तर आतां तिका बरी एकजूव जावनी मातशी शिजोवन ही भाजी एकजूव जाता पळय. आतां हातून आमी सय घालया. सय ना जाल्यार आमकां खंयचीच भाजी रुचीची लागना. आतां खुबश्या लोकांनी सय अवॉयड केल्या कारण हेल्थ इश्यू जावपाक लागल्या पूण आमच्या गोंयकारांक सय ही जायच. आनी हे भाजयेक सय घालीत जाल्यार ही भाजी आनी टेस्टी लागता. म्हणून हे भाजयेक जाय तितली चड सय लागता. तरुणी असल्या कारणान ती रोखडी इल्ली चड टायम घेवंक ना. आतां आमची पयली भाजी रेडी आसा अशें म्हणूं येता. आतां आमी दुसरे भाजये कडेन वळपाचें आसा. तर तुमी अशीच बरी आनी हेच्या पेक्षा टेस्टी भाजी करची अशें दिसता म्हाका. आमच्या जे निसर्गान आमकां जी संपदा दिल्या त्या संपदाचो आमी उपयोग करून घेवचो. आमच्या हेल्थाचेर देवान खास तयार केले आसतली न्हू मनशाचो हेल्थ आसता तो ह्या दिसांनी डायट आसता तो प्रॉपर रावचो म्हणून हे भाजयो तयार केल्या आसतले. आनी ही भाजी तुमी खावची अशें म्हाका दिसता. आतां आमी दुसरे भाजये कडेन वळया. आतां आमी वळया आळवा कडेन. आळू करया. ते आळू म्हणजे खूब हेल्दी पूण खाज येता म्हणून आयज खुबशे लोक ते करिना. आमची पयलींची जाणटी आसली ते आळू करताले. आळवान खुबशे पदार्थ घालताली. भिकणां घालताली. तेन्ना फारशे ते चणे बिणे चड घालिनासले पूण हळसाणे आसले न्हू ते घालताले. गांवांतले लोक आसले ते वालाची भाजी वाल आसता ते घालताले आनी इल्लो मसालो बी घालताले. हेचे पातळ करताले केन्ना केन्ना जेवपाक मेळटाले. आनी आतां पूण आमी सुके करतले ते. जाल्यार आळवान आमच्या भरपूर आयन आसता कारण ते अशें मातयेनसूनच येयल्ले न्हू ते म्हणून ते आयन भरपूर आसता. जाल्यार आतां आळवाक लागता ते साहित्य तुमकां सांगता. ही आळवाची पानां हांवें बरी चिरून घेतल्या. ती खरी आदले दीस काडची आसता. दुसरे दीस सकाळी तेंचे देठ काडून तेंची देठांची जी साल्ल्यो आसता ते काडचे पडटा आनी मागीर हे चिरचे पडटा बारीक. तर हेका लागता कितें
थोडे तेल जाय तेलान जर करतले जाल्यार तेल जाय तशें ना पूण हांगा हांवें तेल वापरला सेकेंडरी म्हणजे हांगा कांदो जाय ताका कांदो जाय मिरसांगो घालतले हिंग इल्लोसो मसालो आनी जी तेची खाज आसता ती वचपा खातीर म्हणून आमाडो पूण आमाडो आसा तो भितर घातलो काय आनी रुचकर लागता ते म्हणून आमाडो जाय ताका आनी ताका वांगडा अशें जायत न्हू आळवाक म्हणून एक चणे आनी मागीर आमची सोय ती आमची गोंयकारांची एक हेंच आसा की भाजी केली म्हणजे ताका आमकां सोय जाय तर आतां आमी हे प्रोसेस जी आहा करपाची ते कडेन वळोवया तर हे पळय इतलें तेल घेतलां तें तेल हांव अशें घालता आतां तें तेल तापलें कारण इंडक्शन आपलें बरें तापलेलें आसा म्हणून आतां हिंग घालता हिंग इल्लोसो घालता कित्याक लसुणूय घातल्या जाता हेका इल्लोसो हिंग घातलो जो जाय तितलो स्वादानुसार आनी आतां कांदो घालता कांदो सगळो जाय पडटलो एक कांदो चिरला तो अख्खो मातशें फोडणी कशी मातशी करया ताका म्हणजे ताका मातशी रूच आनी चड येतली गोंयकार म्हटले काय रूच जायत पडटा रूच ते टेस्टी शिवाय काय खावपाक पळयना गोंयकार आमचो हरवी मिरसांग घालया आतां तुमी फोडणी घालिना तरी सुद्दां जाता आळू जायना अशें ना तर आतां हांगा सगळें जालें आळू घालया आळू जरी अशें खूब दिसले तरी ते इरोन म्हणटा तशें थोडे जातले हांगा हितून इल्लें उदक घालया उदक कितलें घातलें तें कळोंक ना म्हणून अशें चॅक करपा येता तें मागीर कळटा आपल्याक कितलें जाला भितर तें तर आतां मातसो सगळो धांपून दवरता आनी मंद हाचेर आसा ते हळू 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 इरतले म्हणटा आमी ताका म्हणजे शिजोवन ते सामकें लुसलुशीत जातले त्या खातीर अशें धांपून दवरपाचें ताका आनी मागीर बाकीचें साहित्य आसा तें घालपाक जाय आतां कितलीं आतां शिजत येयला तें आतां तेची जी खाज आसा ती घालोवपा खातीर आमकां हांगा आमाडे घालचे पडटले तुमी आमाडे घालूं शकता आसा जाल्यार नाजाल्यार सोलां घालूं शकता थोडे लोक लिंबू बी पिळटा पूण हे आमाडो हो मातशें एक वेगळो प्रकार जो आमच्या गोंयकारांच्या आवडीचो आसा आतां हितून हांव मीठ घालता चवीनुसार घातला तें प्रत्येकाने आपल्या आपल्याक जाय तितलें घालप आतां मातसो दवरता आनी मागीर दवरता आमच्या म्हणजे म्हाज्या आवयगेर आसता ल्हान आसतना हांव म्हाका ही आळवाची भाजी करपाक न्हू खूबच आवडटालें आमच्या थंयसर ते बांय कडेन म्हणून आमचे तेरे आसताले आतां हे जे काळे बडयेचे आसा ते तशें नासले तर धवे आसले जाल्यार हे तेरे आसले ते म्हाका खूब आवडा म्हणून हांव कातरून हाडे आनी घरा कडेन करतालें आनी जेन्ना हांव करता म्हणून कळ्ळें न्हू म्हाजे जे फ्रेंड सर्कल आसा ते सगळे हे तेऱ्या खातीर येताले म्हणजे ते तेरे केला आतां तेरे केला म्हणजे तेन्ना आईन म्हजी आतां भाकरी केल्ली आसतली म्हणजे तेरे आनी भाकरी तेंच्यांनी खावप अशी ह्या म्हणजे म्हाजी बालपणाची एक आठवण कशी उगडास कसो आसा आतां आळवा बद्दल तशें सांगपाचें जाल्यार आतां लास्ट इयर चवथीचो टायम आसलो आनी एका आमी शॉपार गेल्लीं चवथीक कपडे घेवपाक जाल्यार तो शॉपवालो म्हाका म्हणपालो कितें गो चवथीची तयारी हांवें म्हणलें हय तर तुमी आतां चवथीक आळू करतली न्हू गो हांवें म्हणलें हय करतलीं कित्याक ते सगळेच लोक करता न्हू गोंयकारांची ती खासियत आसा की आळू करतातूच आनी बरें लागता गो ते आळू आमकां आनी याद येता हांवें म्हणलें याद येता म्हणजे कितें तर आतां तुमी करिना तर म्हणलें आतां आमच्या बायलांक खाज येता ती आतां करिना आमची आई आसतना तेन्ना आमी करतालीं आनी तेन्ना ते आमी आळू खाल्लेले आतां आमकां कितलो तेंप जालो की आमी आळवाचें हें तोंडच पळोवना पूण ताका सुद्दां हे आळवा बद्दल इतकें अप्रूप आसा हें आयकून म्हाका खरें अशें बरें दिसलें म्हणजे ही आमी आळू जो प्रकार आसा तो आमी असो सगळ्यांनी आतांचे पिडयेन हे फुडले पिडयेक हे पावोवपाचो असो एक तो पदार्थ म्हणूं येता आमी आयज आमी केल्यार फाल्यां आमची भुरगीं करतलीं म्हणून हो आळू तुमी सगळ्यांनी करचे आनी पळोवचे तेजी टेस्ट कशी आसता ती एकदां खाल्ल्यार आनी एकदां खायचें दिसताच तशें हें आळू तर आतां पळोवया ते शिजले काय ना ते आनी
मातशें शिजोवंक जाय ते एक जीव बरें जावपाक जाय. ते फक्त भाजी कशी शिजली म्हणून जायना, ते बरें एक जीव जाल्यारूच ते बरें लागता. आता हातून चणे घालया. आणि ह्या आळवाक न्हू हरवी मिरसांगे पुरते दवरपाचें नासता, तर ह्या आळवाक मसाल्याची मातशी गरज असता. आमी म्हणटा न्हू ती जोड जाय पडटा एकामेकाची, ती मसाल्याची जोड ह्या आळवाक जायच पडटा. तेन्नाच हे आळवाची जी टेस्ट आसा ती डबल टेस्टी जाली अशी म्हणूं येता आमी. तर आतां हांव तिका मसालो इल्लो घालता. गरम मसालो आसा. पयलीं मिरसांगो घातल्या तरी आतां गरम मसालो घालता, कारण गरम मसालो घातल्या उपरांत त्या आळवाक एक मातशी वेगळी टेस्ट येता. गरम मसालो म्हणजे तो खूब असो स्ट्रॉंग न्हू, लायट पूण घालूंक जाय. आतां मातशें म्हाका उदक हांगा कमी कशें दिसता, मातशें उदक हांव घालता. अशें ते खूब अशें एक जीव जावपाक जाय, नाल्यार ते इरोंक ना म्हणटले आमी, इरोंक जाय ते. तेका बरें शिजोवनी, इरोवनी म्हणूं येता. आनी मातशें इरपाक जाय, अजून मातशें इरोवंक जाय ते. थोडें जालां मातशें तशें. आळवाचो बरो वास येयला म्हणजे जालें अशें समजोया आमी. तर हे पळय बरें इरला ते. आतां सोय घालता. हेकाय बीन सोय भरपूर जाय. हे आळू आसता ते कशे आमी पातळ करूं शकता. ही सोय बी सगळी बरी भाजपाची आनी वांटपाचें. वांटून घातले ते पातळ जाले, ते जेवणाक आमी यूज करूं शकता. किंवा भाकरी भाजून भाकरी वांगडा चलता, अशेंय चलता आनी तशेंय चलता. तर हे पळय आतां आळू आमचे तयार जाला. सोय बरी मिक्स करून घेता. कोण म्हणटा चवथी कडेन करता ते गणपतीचे खंय फेवरेट असले. आमी तशेंच समजोया. आनी तुमी आपल्या घरा चवथीक हे करतली अशी आशा करता हांव. आळू आमचे तयार जाले. आतां हांव तांदळाची भाकरी करता. आळू केले म्हणटकूच तांदळाची भाकरी जायच. आतां हे पीठ हांवें मळून घेतला, तांदळाचें पीठ हे. आतां तेचे गुळे करया बारीक बारीक. थंड उदकानूच ते मळून घेतला. खुबशे फावटी लोक म्हणटा की गरम उदकानूच तांदळाचें पीठ मळपाचें असता, पूण हांव सदांच एक एक प्रयोग करीतूच आसता म्हणून हांवें हो प्रयोग खूब दिसां पयलींच केल्लो आसा की थंड उदकानूच तांदळाचे भाकरी करूं शकता आपूण. लाठूंक बी बरें जाता ते. आतां लाठूंक घेता. आतां हेका लागणारें साहित्य म्हणजे कितें तर सुखें पीठ जे लावपाक जाय अशें तें, नाल्यार दसतलें न्हू म्हणून ते सुखें पीठ इल्लें घेतलां. ह्या गुळ्याक मातशें हातीक तेल लावन घेतला आनी तूप घेतला. तर आतां हांव लाटपाक स्टार्ट करता. पयलीं आमच्या भुरग्या वेळार आमच्या थंयसर न्हू नाचण्याचीच भाकरी चड आसताली. तेन्ना आमी गंव बी तशें खायनासले. आमच्या घरा जें पिकता, आमच्या शेतांनी जें पिकता त्या पासून जे कितें पदार्थ करता तेच पदार्थ आमकां आदी आमच्या घरान खावयतालीं. आमच्या घरान तेच शिजतालें. म्हणून तांदळाची भाकरी ही आमकां खूब आदी पासून आवडटा. नाचण्याची भाकरी अशी काळी आसता न्हू, म्हणून ती तेन्ना भुरगेपणाक दिसताली की ती काळी भाकरी नाका, आमकां धवी भाकरी जाय. म्हणून आमची आई आमच्या आजीक तेन्ना खूब व्हडली जॉयंट फॅमिलीज आसताले, म्हणजे ते तांदळाची भाकरी करताले. तांदळाची भाकरी खाल्ल्या उपरांत खुबशे लोक आतां पळय म्हणटा, जाणटे बी आदले बरे जाणटे आसा अजून, तेंच्यांनी तांदळाची भाकरी खाल्ल्या म्हणून ते घटमूट आसा. तर कदाचीत आसूं शकता न्हू. आतांचे पळया भुरगे आमचे रोखडे थकतात, जाम जाता, पूण जाणटे मनीस आहात ते तितले थकना, ती कितें खणटात बी सुद्दां. म्हणजे हेचो अर्थ खरोच आसूं शकता की तांदळाचे भाकरी जे खाल्ले जावं नाचण्याचे जे आपले गांवान आपल्या घरान आपल्या शेतान जे पिकला ते खाल्ले जाल्यार लोक खरोच हेल्दी आसता. तर ही आतां हांव तांदळाची भाकरी करता. आतां
आता स्टार्टींग मातशें तूप घालता. चड हे भाकरीक तूप लावची गरज ना, एक पयली घालता तेन्नाच तूप लावपाक जाय, कारण आमकां हेल्दी भाकरी करपाची आसा. आता पळोवया परतता काय ना ते. तशी तांदळाची भाकरी म्हणटकूच ती रोखडी भाजना, तिका मातसो टायम लागता. गव्हाची आसता ती रोखडीच पोंदल्यान तिका फोड येवपाक स्टार्ट जातले, मागीर रोखडी परतली, रोखडी 2-3 सेकंदा भितर जाता ती. तर ही तांदळाची भाकरी न्हू मातशी दाडू आसता, ती सामकी पातळ अशी लाटपाक मेळना. पयलींच्या काळान न्हू ही भाकरी आसा तांदळाची नाचण्याची, ती लोक लाठी नासलो तर ती हातीन थापडी, आनी हातीन थापडटना अशी हातीची सामकी बोटां अशी येताली त्या टायमार. पूण आयज आमकां ते हातीन थापडपाक मातशें खंय तरी कठीण कशें दिसता. म्हणून आमकां ही तोणी मेळयली आसा न्हू, आमी डायरेक्ट ते लाट्टा आनी लाटूनय ती बरी जाता अशें दिसता म्हाका. झाली दुसरी घातली. आता भाकरी भाजून रेडी जाल्ली आसा. पळयात तुमी कशी. आता हांव इंडक्शन बंद करता. आयचे दोन्ही भाजयो आणि भाकरी जे 3 रेसिपी सांगलेले ते आयज तयार आसा. तर आयज ही पयली कुड्डुकेची भाजी केल्ली, कुड्डुकेची आनी ताळकिळ्याची मिक्स भाजी तयार आसा. आनी हे आळू आमाडे पळय तेका आमाडे बी घालून, आनी हे तांदळाची भाकरी. आमचे हे रेसिपी आयज बरे जाले आनी खावपाक खरेंच टेस्टी लागतले अशें आमकां दिसता. तुमी ते तुमच्या घरात करचे आनी सदांच हे प्रुडंटाचेर जे पंचपक्वान्न हो जो एपिसोड आसता तो तुमी पळोवचो. आनी तुमकां जर हेचे बद्दल कितें म्हायती जाय आसता, कशें कितें कितलें वापरप तें सगळें जाल्यार डिस्क्रिप्शनान ते दिल्लें आसा. प्रुडंट पळयत रावात. धन्यवाद.